रवींद्र भवन साखळी आणि प्रजापती ब्रह्मकुमारी गोवा हांच्यानी हो कार्यक्रम हांगासर आयोजित करून आमकां सगळ्या जाणांक राजयोगिनी डॉक्टर उषा दिदीजी हांचे प्रवचन हांगासर आयकपाची संद दिली. खरें म्हणजे आमचे तुमचे सगळ्यांचे भाग्य म्हणपाक जाय जेंकां हांगासर रवींद्र भवनांत ते आयकपाक मेळ्ळें. नक्कीच आमी बरेचशे फावटी सूख हाज्या फाटल्यान धांवत आसता, पण ह्या सूख हाज्या फाटल्यान धांवत आसतना मनशांती आमी खंय तरी विसरता. ती मनशांती मेळपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळे जाण म्हणजे शांतीच्या फाटल्यान सातत्यान प्रत्येक जाण वचपाचो प्रयत्न करता, बट ती मेळना. आमी सातत्यान फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आनी इमोशनल हेल्थ ह्या 3 गोश्टींचो विचार करता. फिजिकल हेल्थ मेळपा खातीर आमी सगळ्यो गजाली करपाक शकता. म्हणजे डायट कितें आसचो, कितें खावचें, कितलो एक्सरसायज करचो, हें सगळें रुटीनली म्हणजे प्रत्येक जाणाचो डे शेड्यूल हो ठरलेलो आसता. आपूण अमको वेळ योगा करता, अमकोच डायट घेता, आतां ऑर्गेनीक घेवपाक सुरवात केला, ह्यो सगळ्यो गजाली सांगता आनी आमचो फिजिकल हेल्थ आमी मेंटेन दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या प्रमाणात हाजो प्रचार आनी प्रसार करीत आसा. तो सगळ्या जाणांनी जर आमी प्रॅक्टीस फॉलो केली आसत जाल्यार ताजो बेनिफीट हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां जातलो. हे सगळें सांगता आसतना आमी विश्व शांतीच्यो गोश्टी सातत्यान करता. म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग आसूं किंवा आतां जगाचेर युद्धाच्या वाटेन वचपाक लागलेल्यो गोश्टी आसूं, आमी ह्या सगळ्याचेर जर मात करतले आसत जाल्यार आमकां विश्व शांती म्हत्वाची आसा. म्हणजे वसुदैव कुटुंबकम म्हणटा आसतना हो संदेश ह्या ग्लोबली दिवप गरजेचो आसा. आनी तो ग्लोबली जर दितलो आसत आपल्या पासून, आपल्या फॅमिली पासून सुरू करप ही काळाची गरज आसा. मेंटल हेल्थाच्या बाबतींत जेन्ना सांगपाचें जरी जालें ताच्या खातीर बरेचशे जाण ध्यान धारणा हे करपाचो प्रयत्न करतात आनी सगळ्याच जाणांक सगळे बाबतींत ते प्राप्त जाता अशें ना. ते जर करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ डे टू डे प्रॅक्टिसीस करप ही काळाची गरज आसा. आनी प्रजापती ब्रह्मकुमारी हांच्या वतीन वेगवेगळे कडेन जावपी शिबिरां किंवा वेगवेगळे कडेन जावपी वर्ग हातूंतल्यान आमकां ह्यो गजाली शिकयता. आनी त्यो जर जाल्यो आसत जाल्यार त्यो जर डे टू डे प्रॅक्टीस करप आमकां शक्य जालें आसत जाल्यारूच आमकां मेंटल हेल्थ मेळपाक शकता. जर मेंटल हेल्थ आमकां प्राप्त जालें ना जाल्यार आमी म्हणटा शारिरीक व्याधी पेक्षा मानसीक व्याधी हो खूब व्हड आसा. शारिरीक व्याधीचेर खुबशे फावटी डॉक्टर्साच्या ट्रिटमेंटांतल्यान त्यो बऱ्यो जावपाक शकता, पण मानसीक व्याधी ह्यो बरेचशे फावटी डॉक्टर्साच्या ट्रिटमेंटांतल्यान बऱ्यो जायना. ताच्या खातीर अशाच पद्दतीन ध्यान धारणा समाधी योग हाज्याच कडेन वयचें पडटा आनी तें केल्या उपरांत जावपाक शकता. द सेम थींग इज एन इमोशनल क्वेश्चन. आमी खुबशे फावटी मनशाचो इमोशनल वेल्यूज आमी खुबशे फावटी समजुनूच घेयना आनी त्यो न समजून घेतल्या कारणान फुडलो मनीस आमकां समजपाक कळना. मेंटल हेल्थ आनी इमोशनल्स इट इज कोरिलेट जाता किंवा एकत्र आसा आनी तें समजून घेवप हें तितकेंच गरजेचें आसा. प्रजापती ब्रह्मकुमारी हांचे पुराय देशभर आनी ग्लोबली जें कार्य चल्लां ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. माउंट आबू हांगासर आशिल्ल्या आश्रमांत खूबशे फावटी शोभा बहनजी यांच्यानी म्हाका निमंत्रण दिलें. मुझे बहुत बार बार जब मैं प्रोग्राम में आता हूँ तो मुझे शोभा बहन जी हमेशा के लिए बुलाती हैं, लेकिन मैं अभी एक प्रण तय करूँगा, आप माउंट आबू से साखली में आइए तो मेरा भी कर्तव्य बनता है एक बार माउंट आबू आ गया. ज्या सेंटरांचेर आमी बरेचशे फावटी आमी पिकनीक टूर वेगवेगळे कडेन प्लॅन करता, बट अशा पद्दतीच्या सेंटराचेर वचप गरजेचें आसा. तांच्या पुराय ग्लोबली आनी देशभरांतल्या कार्या खातीर हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी स्पिरिच्युअली सगळें काम करता आसतना ताका सायंटिफिकली जोड दिवप हें काम माउंट आबूंतल्या आश्रमांतल्यान तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. त्यांचो कॉन्फरन्स म्हणजे ज्या पद्दतीन इन्फॉर्मेशन्स तांच्या कडल्यान घेतल्या हांवें घेतल्या तातूंतल्यान म्हणजे इंटलॅक्च्युअल पिपल्स ताका प्रोफेशनल्स पीपल हे खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे डॉक्टर्स आसतले, इंजिनियर्स आसतले, वेगवेगळ्या सेक्टरांत रिसर्च करपी लोक आसतले, हे माउंट आबूचेर येवन म्हणजे ह्या हातूंतल्यान आपल्याक ज्ञान मेळोवपाचो प्रयत्न सातत्यान थंयसरल्यान करता.
आणि ते अचीव करपा खातीर म्हाका दिसता प्रजापती ब्रह्मकुमारी हांच्यानी दिल्लें ज्ञान आनी साधना ह्यो सातत्यान आमी प्रॅक्टीस करची इतकें तुमच्या लागीं मागता. प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हमने अपने जीवन में खुशी के बदले किससे अपने जीवन को भर दिया है? 3 बातों से हमने अपने जीवन को भरा है. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.